वचून गाया आमचे खातीर रोचोरया ताणे करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मान संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मान संतोषाने गीत गायता podvidar polis baulian patoiliam kasorvor Soglia porzang dakoili podvi आपल्या मोगाची सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आमचे ते हांव मागता आर्गां दिवन दिन वासून एलिसन आनी नास्तासिया फेर्नांदीस आमचे एक एकल्याचे मागणे ह्या बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया तशेंच मागुया शांती खातीर आनी ह्या उत्सवीक वर्सान जायते बरें आमी देवा लागच्यान घेतना आमच्याय जिवितांतल्यान एकामेकाक हेंच बरेंपण वचूंक आमी करूंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं दर दिसा दर पावटी आमी देवाचें उतर वाचता नियाळटा जेजू आमकां हें उतर शिकयता आमी ताच्या जिवितान वाडोंक ताच्या जिवितान आसूंक ताच्या जिवितान रावूंक आयज हे आपल्या शिसांक आपल्या कोश्ट मरणाची खबर सांगता ल्हान जावंक सांगता आनी ताका भुरग्याची देख दिता हे भेटेन आमी वांटो घेतना जायते पावट आमी चुकल्या जेजूशीन आमी आसा पूण खरेंच आमच्या कोश्टांक भावार्थान गोठ वेंग मारूंक ल्हान जावंक खालती जावंक आनी ल्हान भुरग्या पडी आमचें काळीज मोन आमी घडून हाडूंक वांटो घेतना ह्या संस्कारान आमच्या पातकाचो उगडास करून आमी दूख धरुया बोगसणें मागुया चुकलीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो मोजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भागिवन सदांच सांकवाल मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन काकूत कर सोम्या काकूत कर काकूत कर Krista kakut kor, Krista kakut kor, kakut kor, somya kakut
मागतुया. बापा, तुवें लिसबोवाच्या बागेवन आंतोनीक खोऱ्या बाबाडचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या पुता, सर्वेस्पराची चाकरी करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. प्रमाणीक काळजाचो जा, थीर राव आनी आल उपद्रे येता तेन्ना भिये नाकाय. तुज्या जिविताच्या शेवटाक तुका मान मेळचे खातीर ताका गोट वेंग मार आनी ताका सोडी नाकाय. तुजेर येता तितलें तूं मानून घे आनी तुजे खालते गोतीर वायट बरें जाता तेन्ना सोंसणीकाय घे. कित्याक भांगार उज्यांत घालून तपासतात आनी विचून काडलोल्या मनशांक इणपणाच्या कोर्नान. ताचेर विस्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीत मार्गार चल आनी ताचेर बोरवांसो दवर. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तोल्यानू ताचे काकुतीचेर पातयेवन रावात. भूंय पडना जावंक रस्त्या भायर चलो नाकात. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तोल्यानू ताचेर पातयेवन रावात आनी तुमचें इनाम तुमकां मेळटलेंच. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तोल्यानू बऱ्या वस्तूंक आनी सासणाच्या संतोशाक आनी काकृतीक आशोवन रावात. पुर्वजांच्या पिळग्याचेर नदर मारात आनी पळयात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी लॉजेक सांपडला वो ताच्या भोक्तीच्या मार्गार थिरायेन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला वो ताका उलो मारतल्यांक आपले कान बरे केले जायत. कित्याक सोरेस्पोर काकुतीवंत आनी मोगाळ तो आमचीं पातकां बोगशिता आनी दुखी कोश्टांनी दिसांनी तो आमकां पावता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जाबाब. सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियोंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगळो तुजो संतोश. तुजें कालीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जाबाब. सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. बऱ्या मनशाचो जीव सोरेस्पोर राखता. तांकां शासनाचें दायज फावो जातलें. संकटाच्या वेळार तीं गाबोची नात. दुकोलाच्या दिसा तांकां जेवण उणें जावचें ना. जाबाब. त्या हातांत तुजें जिवीत घाल. वायटाक पाट कर. बऱ्या कोण्याक लाग. शासनाक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो केदींच सांडचो ना. जाबाब. सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकाताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सोरेस्पोर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरण म्हूण तो तांकां निवारता. जाबाब. सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल.
शिवर्तमाक आमची काळजां मोना तयार करूंक उबी रावया. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Zoe. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Zoe. दुसरी खंयचीच वळवीक मागिना हांव म्हाका जेजू तुजो खुरीस सगळी म्हजी आशा. तुजे खातीर खुसार मेला म्हाका संवसार. तुजे खातीर हांवूय संवसाराक मेला खुसार. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Zoe. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Zoe. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय असो. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ व्हरतो मान. महिमान तुका सोनिया. थंयचो बाय सोरून जेजू आनी ताचे शीस गालिल्यांतल्यान वेताले. पूण हें कोणाकूच गमलोलें जेजूक नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जिवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. कफरनाहूम पावले आनी घरा येतूच जेजून तांकां विचारलें, वाटेर कसलो वाद विवाद कोत्तल्यात तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन ते वाद विवाद कोत्ताले. मागीर जेजू बसलो आनी 12 जाणांक आपोवन जेजून तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावंक खोशी जाल्यार तो सगल्यां परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. उपरांत एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सुरवातेक हांव म्हणटालो आमी तर दर दिसा देवाचें उतर नियाळटाव आनी तें तर आमी घेता जाल्यार आमी जेजू लागीं हें शिंगता, कित्याक हे जेजूचे आपोस्ल आनी जेजूचे शीस ताचे बरोबर आसले जाल्यार जेजून ताका विंचून काडलेले आनी हे जेजूचे शीस जेजूचो पाटलाव कोत्ताले जाल्यार जेजूचें शिकोंक जेजू लागच्यान आनी अशी वाडोंक लागीं येवंक जेजूच्या जिवितान देवाच्या जिवितान. आयज 3 वस्तू आमी नियाळुया ह्या शुभ वर्तमान आमकां मेळटा आमी वाडोंक आनी शिकूंक जेजू लागच्यान. पयले सुवातेर जेजू आपल्याच्या कश्टांची मरणाची खबर कोत्ता आनी पुनर्जिवनपणाची खबर कोत्ता. म्हणटच हें शिसाच्या मनान वचना, ओ तें मनान घेवंक सोदिना. आपणाचें मन काळीज धामतात ह्या जेजूच्या कश्टांक, ताच्या मनांक, ताच्या जिवनपणांक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान दर दिसा ही बाबाडताची वाट आमी चलतना आमी पळयता ह्या आमच्या कश्टांक कशी भाशेन आमी फुडो कोत्ता. बाबाडतान कोत्ता, बोरवाशान कोत्ता, देवाचेर पातयेवन कोत्ता,
जेजून ह्या आपल्या कोश्टांक वेंग मारली. तो ह्या कोश्टांचो दोनी ताणें पाट केली ना. आमच्या जिवितान आमी पळयता हांव जायते कोश्ट. आयज आमची पिडा कसलीच कॅन्सर, डायबिटीज, मागीर आमच्या मोनाची पिडा, आमची टेन्शनां कितलीं, मागीर आमची हाडां आयज सामकी बरी ना, हाडांची पिडा. मागीर दुसरी आमची जायत गरीबसाण, कितें तरी धंदो बरो चलना, कितें जायते आमचे आसात पळय ते. तेन्ना कशें आमी ताका फुडो करता? खरेंच देव हातूंतल्यान ह्या सगळ्या कोश्टांतल्यान कितें तरी म्हजेशीन उलयता, कितें तरी म्हाका सांगता. म्हणटच हें आमी करूंक गरज, देवाक आमी सोदूंक गरज तातूंत. ते म्हाका धाडल्यात म्हज्या जिवितान. म्हजी पिडा, म्हजे कोश्ट कसलेय ते जावं, मोनाचे, काळजाचे, कुडीचे, जाल्यार म्हाका एके भाशेन फॉर्मण मारूंक आनी म्हाका म्हज्या वायटाक ताचेर खास लावंक न्हय, पूण तातूंतल्यान हांवें कितें तरी शिकोंक आनी ह्या म्हज्या देवाशीन, म्हज्या सोम्याशीन हांवें लागीं येवंक आनी तातूंतल्यान म्हजें तारण आनी दुसऱ्यांच्याय तारणा खातीर हांवें तें भेटोवंक, हांवें तें उबारूंक. असलें मन म्हजें काळीज जाता ह्या कोश्टांक न्ही हांव आसतना, ताका फुडो करतना. वो म्हाका जाय रोखडीच पेकोवणी, म्हाका जाय ते रोखडेच म्हज्या जिवितान भायर पडलेले, म्हाका ते जाय म्हज्या जिवितांतले नाच जालेले. असलें आमचें काळीज मन जायते फावट जाता. पूण जेजू आमकां हें शिकयना. जेजू आमकां दुसरेंच शिकयता. ताणें वेंग मारली, आमी वेंग मारून तातूंत कितें तरी जिवीत पळोवंक, कितें तरी बरें पळोवंक आनी तातूंतल्यान आमी पेकोवणी घेवंक. दुसरें आमी पळयता ते जेजूक रावतलेत. आमी जाणा राजा जातलो म्हणून, आनी हाका लागून तांचे मोदेकाचो तो वाड विवाड, ही जुट्टी घेवंक, हें व्हडपण घेवंक, ही पदवी घेवंक. आनी जेजू तेन्ना विचार करता तेन्ना तेंचोरूय पळय तशेंच करतात. ते ताका गमना, सोजमना, वो मुद्दमूच करतात, ओगेच रावतात. आनी जेजू तेन्ना ताका दिता म्हणटा, सांगता, शिकोवन दिता म्हणटा, कोण तुमी पयलो जावंक सोदता, निमाणो जाव. पयलो जावंक सोदता, सगल्यांचो सेवक जा, चाकर जा. जेजूचें जिवीत हेंच जालें. हांव सेवा घेवंक न्हय, सेवा करूंक म्हणटा जेजू हांव आयलां. म्हणटच आयज आमी पळयता आमी आमचे जागे आसात, आमचे कितें तरी आमकां जबाबदारी आसा. जायत घोडेक आमच्या वावराचे जाग्यार, आमचे फामिलीन आमी आवय बापूय कशीं, आमच्या वावराच्या जाग्यार आमची जुट्टी, आमी मॅनेजर्स, आमी सुपिरियर्स, आनी मागीर आमची दुसरी जुट्टी कितें आमी आसा पळय ती, जावं आमची दुसरी संवसारान जबाबदारी. पूण आमी सोदता आनी आमकां ही जबाबदारी पडटा घोडेक. आमचें शिकप आसा, जर आमच्या इस्कॉलान आमी टिचर्स, देन प्रिंसिपल, हेड मास्टर्स, देन स्टाफ मेंबर्स आमकां कितें तरी आसता, डिपार्टमेंट, हेड डिपार्टमेंट्स, कितें तरी जुट्टी आसता. कित्याक आमची इयर्स, आमची वर्सां जातात, वो नाजाल्यार आमची शिकप आसा, तातूंतल्यान आमची जुट्टी जाय सगल्यो जबाबदारीची. म्हणटच हे जुट्टेन आमी कितें केलां? आमकां सेवा सोदल्या वो आमी सेवा दिल्या. म्हणटच जेजू म्हणटा, तूं तर खरेंच पयलो जाताय जाल्यार सेवेचो जा. म्हणटच जेजून आमची सगल्यांची सेवा केली. म्हणटच आमी हे आमचे जुट्टेर आसतना आमी सेवेची जावया. जावं आमच्या इस्कॉलांनी, जावं आमच्या ऑफिसांनी, जावं आमच्या कुटुंबान, आवय बापूय कशी आमी खरेंच आमच्या वडिलांची, आमची पिडेन आसल्यांची आनी आमच्या भुरग्यांची कितली आमी सेवेची. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता जेजू ह्या आपल्या शिसांक, आपल्या पोसलांक शिकोवन दितना ह्या ल्हान भुरग्याक घेता, ताका वेंगेन दवरता आनी ह्या भुरग्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला पळय ताका घेता. ह्या भुरग्याक घेता जाल्यार म्हाका धाडला पळय ताका घेता, देवाक घेता तुज्या गोपान. प्रितीच्या भाव भयणीनो, भुरग्यांचें मन बरें काय बरें. म्हणटच आमी ह्या भुरग्या सारकी वाडोवंक, ह्या ताच्या मनान काळज आसोवें. आनी ह्या भुरग्या सारकी आमी मनान काळजान वाडल्या जाल्यार खरेंच आमकां देवाशी येवंक आनी देवाच्या गोपान आमचें जिवीत घालूंक, सगळें आमचें कितें आसा पळय तें आमी भोगता पळय तें सोंपें, नाजाल्यार आगोड. सिराक हे आपल्या पुस्तकान बरयता आनी आमकां उगडास करता. तूं खरेंच तर देवाचेर पातयेवन रावताय आनी तेच बरोबर देवाक वेंग मारूंक आसाय, प्रमाणीक जिवितान वाडटाय जाल्यार
थीर राव ताळल्यांक फुडो कर म्हणटा तो ताळल्यांक फुडो कर आनी असो देवाचे वाटेर तूं चलतना देव तुका सांडोयचो ना देव तुका एके भाशेन सोडचो ना देव तुज्या आदाराक पावतलो म्हणटच खरेंच आमी देवाच्या जिवितान वाडटा जाल्यार आमी पळयता आमी देव आमकां सांडचो ना तीर आसा जाल्यार तो आमकां ताच्या जिविताक पावयतलो दुसरे सुवातेर ह्या देवाच्या जिवितान तूं वाडटाय जाल्यार सिराक बरयता आनी सांगता तुका तुजी तपासणी जातली कोश्टां वरवीं जशें भांगार उज्यान घालून तपासतात तुका देव तपासतलो तुज्या कोश्टां वरवीं म्हणटच प्रितीच्या भावभयणीनो ही आमची कोश्टांच्या वेळार आमची तपासणी जाता बावार्थाची खरेंच आमी देवाच्या जिवितान आसांव ओ ना तेन्ना खरेंच आमी एके भाशेन तेन्ना आमचें जिवीत खरें कितें तें गमून येता म्हणटच हें तो उगडास करता आनी तिसरे सुवातेर तो आनीक एक उगडास करता तुमच्या पुर्वजांचेर नदर मारात आनी पळयात म्हणटा तो तांणी हें कोश्टांचें जिवीत वेलें तांणी एके भाशेन ही कोश्टांची वाट चल्ली जाल्यार पळयात देवान ताका सांडले ताका सोडले देव काकुत्सार आनी तो बक्षिता म्हणटोच अशी आमी वाडल्या जाल्यार तोय आमकां सोडचो ना सांडचो ना ताची आमी वाट चलता जाल्यार भाग्योन आंतोनीची भक्ती आमी करूंक दर मंगळाराक आनी जायते पावट आमी ह्या देवाच्या घरांत येता ताचें जिवीत सोंपें जालें ना ताची बावार्थाची यात्रा ताणें कोश्टांक फुडो करूंक वेली तोय सेवेचो जालो आनी भुरग्याच्या मनान काळजा परी ताणें आपणाचें जिवीत देवाच्या हातान घालें आनी ताणें हें देवाचो सांगात तोंबवलो हो बाळूक जेजू ताच्या गोपान ताच्या ग्रंथाचेर खेळ्ळो म्हणटच ताची देख घेवन आनी ह्या जेजूक आमच्या जिवितान घेतना तो आमचो आदार तो आमची गोठाय म्हणटोच आदार गोठाय आमचे कोश्ट आमच्या जिवितान आमी व्हरूंक आदार गोठाय आमी ल्हान सेवेची खालती जावंक आदार गोठाय आमचें जिवीत ताच्या आमी हातान घालूंक आमी उबी रावया हात जोडुया देवाचें उतर आमी नियाळ्ळां आमच्या काळजान मोलान तें घेवन ह्या वेळार आमचें मागणें आमी बापाक उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बावार्थ्यांचो बरो परोमास करूंक तांकां बोल दी म्हूण देवा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमचे क्रिस्ती पोरजेन आत्मिकताय आपणावन आपल्या क्रिस्ती जिविताचें सुदारप करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आयज भागिवंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पाळतना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मोजतीन देवाक उबारतना आयचे इंतेसांव भेटयतल्या एलिसन आनी अनास्ताजिया फेर्नांडीस हांकां सुबाम देण्यांनी बोर म्हूण देवा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा बापा आमचे मागणे आमी तुका केलां तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर ह्या तुज्या आत्म्याचे गोठायेन कुरपेन आमी दर दिसा आमच्या कोश्टांक फुडो करून ह्या आत्म्या वरवीं तुज्या आमी शिकोंक जेजूची खालतिकाय जेजूची सेवा आनी ह्या आत्म्याच वरवीं आमी आमकांच जेजूच्या हातान घालूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C19 पेज 36 Suka fulla costa cante esangele chine vante Atau Bapa betung tuka undia
आनी सोऱ्या वांगडा सुका फुला कोष्टा कांटे इंसान गेले जीने वाटे आता बापा बेटोंग तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा येचे आमी समोर पिता ते तू मानून के म्हूण मागता मालगोड्याच्या मांसा रोगतान मिसलून तुगे दोयालपणान येचे आमी समोर पिता ते तू मानून के म्हूण मागता मालगोड्याच्या मांसा रोगतान मिसलून तुगे दोयालपणान मोज्या भावा भयणीनो, हे मोज्यांनी तुमचें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा, आतां घेतिल्ल्या संस्कारा पासत बापा, पोन्न्या मनशाचो नाश करून बागेवन आंतुनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताचो उगडास आमी करतना फावो त्या मोलान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विनमोर काळजान घालता हांव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोरकाळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. तुज्या भोगतां सवे तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्यांचें इनाम तुजेच देण्यांचो मुकूट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणांची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावून जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणें आमचे असोक्तायेक धीर आनी घोटाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजान आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलो जमो आमच्या मोहिमेवोन भावा भयणीचो. देखून आतां व्हडा मोगान आनी सगळ्या तुज्या भोगतां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळूंक तुमचे पासत सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavardazo good porco tuya Somia Jesu tuje morona mi somborom tau Tuje punor jivon pona mi porgotau Tuja eniang hamion बाबा जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिविताचो आमी भोगतीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता बापा के प्रीतवेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो ग्रास कर फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर प्रिती मोगान तिका वाडोय आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दोर्म दिता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर पुनर्जिविताचो बोरवासो धरून मेल्यान आनी तुजे इश्टागोतीन मोरून गेलेल्यांक सगल्यांक तुजें सूख फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणा सोपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजू लागच्यान आमी शिंगता जाल्यार आमी पळयता आमी आमकांच पेकोवणी घेता आमकांच आमी जेजूक दिता आनी सगल्या आमच्या आकांतान कोश्टान ताचो आदार ताची गोठाय आमकां फावो जाता पण जेजू लागीं आमी शिकूंक ताचो आदार मागतना बापाक आमी उलो करुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार बाबा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी शांती सवस्काय दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान आमी ओंत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकारांतली आमकां वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं मी सगलीं एकामेकाक सोम्याची शांती
वांटूया. देवाची शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप कटती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आमी गायन घेवया D42 पेज 71. तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या बुकेन आमी मरता. जेजू आमच्या हुंड्या तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या बुकेन आमी मरता. जेजू आमच्या हुंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवास्तान. ओरोड्यांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या बुकेन आमी मरता. जेजू आमच्या हुंड्या तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या बुकेन आमी मरता. जेजू आमच्या हुंड्या ओरोन आसाय दोंगरार सोड्यार जेजू आमची शुभांच विचार. आमचे निर्मूळ होसोक्त कुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी. तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या बुकेन आमी मरता. जेजू आमच्या हुंड्या तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या बुकेन आमी मरता.
मोडता तुटून जेजू नव्यान दुरता बांधून सांच्या काळजान उत्साह बोलाय जेजू वाटा शांती सोसाय तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या हुंड्या उभी राहूया, प्रार्थूया. बाबा, आतां घेतिल्ल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिनवासा. बागयोन आंतोनी वरीं सगल्या वस्तू परस तुका सदां सोदूंक आनी नव्या मनशांचें रूप ह्याच काळजान घेवंक, ह्याच काळान घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बळ दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं बसया मातशीं. दाना मासा इंग्लीश भाशेन तो ह्या रुमांत आसा आनी सिस्टर सेंड्रा आमच्या फाब्रिकाच्या ऑफिसांत आसतली. तुमी अपॉयंटमेंट तांकोडे घेतल्या डायरेक्ट ऑफिसांतल्यान तुमी तुमचे अपॉयंटमेंट सांबाळचे. आनीक ह्यो कावन्सिलींग सर्विसीस आहा तांची तुमी फायदो घेवचो. ही आमची नोटीस आयतारा दीस सांगपाची पूण ती म्हाका काल मेवली. हरशीं हांव सोनवारा दीस येतात त्यो नोटीसी सांगोना. उर्जेन जाल्यार सांगता हांव गरजेच्यो. नॉट ओन्ली अर्जंट बट इम्पॉर्टंट मॅसेजीस. तियात्र एकेडेमी गोवा ताणें म्हाका फोन करून विचारलें कालच्या दिसाक आमी ही इंत्रूज खेळ तियात्राची संस्कृताय पोत्तून हाडूंक सोदता. इंत्रूज आमचे साश्टींत इंत्रूज म्हळ्यार कार्नावाल. इंत्रुजा समयार खेळ तियात्र जातालेत आनी ते जमनीर जातालेत आनी लोक भोंवतणी एकठांय जावन ते तातूंत वांटो घेताले आनी खुशाल जाताले. आतां ते इले इले उणें जाल्यात. आतां सगळें स्टेजीर जालां. पूण तांकां पयलें हे भाशेन करूंक जाय. पूण हांवें सांगलें स्टेजीरच करपाचें कित्याक सकयल केलो जाल्यार लोकांक मागीर दिश्टी पडना. खेळ तियात्र आसूं दी स्टेजीर कर आनी गोडे पडदे पडदे कांय आसचे नात. तेचे इंत्रुजाचे खेळ तियात्रूच तशे. ते 3/28 शुक्रारा दीस जातलेत. शुक्रारा दीस 28 3 आमच्या कंपाउंडार जातले. स्टेजीचेर 7:30 वाजता सांजेच्या. तांचें नांव गोराबो गोडटा. उडटा तो बुडटा आनी तुजें तोंड फोडटा. म्हाका हांसूंक आयलें. आनी दिग्दर्शपी नॅशनल लेवल डायरेक्टर एंटनी दे अंबाजी. सो तियात्र अकॅडमीन म्हजे कडेन मागलां फादर तुमच्या ह्या सिओलींच्या वाठारांत आमकां ती स्टेज करूंक जाय. तूं दिता जाल्यार हांवें वय म्हटलां.
सो ते पासत ही आयताराक करूंक ना आयज मंगळाराक तुमी जायतीं जाणां हात देखून कोत्ता सगल्यांक आमंत्रण आहा तातूंत वांटो घेवंक. गेल्ल्या मंगळारा दीस आमचें दोन दान जालां 98,620. इगोर्जेन सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. भाग्योन आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्योन आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुड्यान येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतीपणी मागता. नोमान तुका भाग्योन तांतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोन दुता. कोर मोजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर मोजें मोन जाणवायेन. पेटोय मोजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिंकोय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरी काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोगतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत तांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोदरे, म्हजे हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेगेन आयलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळोवन घे. तुका गरज तें माग. ओच्चोरयांच्या भाग्योंत आंतून तुका उलो मात्तोल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत मेळोवन घे म्हाका. क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोदी कोर. आमेन.
फादर हायसिन कुमसुंदरींत आसा, कोणाक कुमसार जावंक जाय जाल्यार तुमी वेची. Sant'Antoni, Osturiaccia Bogda, Portugal sotono dvortota, Tușa grantar kelta Bogda, Balog Jesu Ryan Sorasa, Tușa grantar kelta Bogda, Balog Jesu Ryan Sorasa, Krista Vace Shastru Kore, De Kutuve Da Kodile, Jenna Doria De Gepre Karkele, Masli Voresoronte Aikole, Jenna Doria De Gepre Karkele, Masli Voresoronte